भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 13 मायाक गोंयांत येवपाचे आसात। बांबोळेच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत बूथ मेळावो जातलो। ह्या खातीर बुथांची वळेरी काडपाच्या कामाक पक्षान सुरवात केल्या, अशी माहिती भाजपाचे सचिव सदानंद तनावडे हांणी दिल्या। आरडेक्सको खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। राष्ट्रीय अध्यक्ष हे 13 तारखेर गोंयांत येतात आणि आम्ही एक व्हडलें बूथ कार्यकर्ता संमेलन हे आम्ही श्यामाप्रसाद स्टेडियम दोनापावल हांगा आयोजीत करप अशें ठरयिल्लें आसा। आनी त्या दृश्टीन सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी बैठकींचें आयोजनूय केलां आनी पयली बैठक जी आसा ती आज हांगा वाळपय हांगा संपन्न जाता। साडे 150 कार्यकर्ते हांगासरले स्थानीक पंच सरपंच सगळे हांगासरले प्रमुख कार्यकर्ते जिल्हा पंचायत सदस्य हांगा आत्तां बैठक जाली आनी आमी ज्या तरेन मतदान जाल्लें आसा आमकां वाळपय मतदारसंघान आमी साडे 15,000 प्लस मतदान जालें आनी त्या दृश्टीनच्यान ज्या मतदारसंघान जास्त मतदान जाल्लें आसा अशा मतदारसंघान आमी साडे एका एवरेज 20 ते 25 कार्यकर्ते त्या बुथा वयले येवप अशें ठरयिल्लें आसा। आनी त्यामुळे हांगासरले कार्यकर्ते साडे वाळपय 1,500 टोटल संख्या म्हणजे 46 बूथ आसात आनी परी हांगा 55 बूथ आसात। आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या बुथा वयल्यान मिनिमम 20 आनी मॅक्झिमम 25 अशा तरेची संख्या आमी सांगिल्ली आसा। आनी त्या दृश्टीन अजुनूय आमी आज बैठक सोंपून हांगा आसात, पण आतां साडे खंयच्या बुथा वयल्यान कितले कार्यकर्ते येतले तेंची नांवां वगैरे काडप 1-2-3 दिसां भितर पूर्ण जातलें आनी गोंयान सगळ्यान पयलें लिस्ट जें आसा तें ह्या मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टी कडेन येतलें अशें तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा।